बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मातेवाचो वांजेल 11 अध्याय 20 आनी 8 वळ हांगासर आमी अशें वाचता. येया म्हजे लागीं समेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां. तुमची दारूण काळजां तुमची पातकी काळजां म्हाका तुमी समर्पण करा आनी हांव तुमकां एक सोबीत सुंदर दयाळ काकुळदीन भरलेलें काळीज हांव तुमकां फावो करतां म्हणटा सोमी. तर मोगाच्या न्हू ह्या सकाळींच्या फुडें आमी हांगासर जमल्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करूंक, तसो आदार मागोवंक, ताचें बोगसाणें मागोवंक, ताची दया मागोवंक. तर आमी गावया गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक आमच्या गायन बुकांत ये 22 पेज नंबर 31. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक भक्तीन मना कालत्या काळजां करता हांव तुका नामां. भक्ती मना कालत्या काळजां करता हांव तुका नामां. करता हांव तुका नामां. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा मोगच्याक तुका आमी यात्रेक आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक भक्तीन मनाक कालत्या काळजां करता हांव तुका नामां. भक्ती मनाक कालत्या काळजां करता हांव तुका नामां. करता हांव तुका नामां. सोम्या तूं जिविताचो उंडो जावन आसाय. आमी आशिल्लें सगळें तूं आमकां दिताय सोम्या. तुवें आमकां रचलाय, तूं आमकां पोसताय, आमकां सांबाळताय. वायटा विघ्नांतले अणवारांतले कंती बेजारांतले एकसरपणांतले निराशपणांतले तूं आमकां निवारताय. निरंतरी तुजो सांगात आमी आशेता. तुजी कृपा आमी लालयता सोम्या. तुजे विने आमी कितेंच करूंक शकना हें सत आमी जाणाव सोम्या. तुजी कृपा आमकां दी. तुजें मोगसाणें तूं आमकां दी. तुजी दया माया आमकां जाय. तुजो मोग तूं आमकां दी सोम्या. तुमचो जावन आसाय सगळ्या संवसाराचो उजवाड. आमचो काळोख तूं धांवडायताय.
आमचे बेंबीरांत खाऊ जेणी तूं धांवडायताय तुज्या वाटेन सोलोंक तूं आमकां आदार दिताय संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश फांकोचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश फांकोचो तुका मेळोंक आशेतां वत्मीक सकत लालयतां तुका मेळोंक आशेतां वत्मीक सकत लालयतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अतयतां आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मनान कालत्या काळजान करता तुका नामान भक्ती मनान कालत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान सोम्या तूं जावन आसाय आमचो बरो गवळी सुकोन गेल्ल्या तुज्या हिंडाच्या सर शेल्यांक बापा लागीं तूं फाटीं हापोवन हाडटाय तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची जर तुजें जिवीत आमी आशेतां सोम्या तुज्या वेंगेंत आमी जियोंक आशेतां तुवें दिवच्या आत्मीक खाणाक आमी निरंतरी लालयतां सोम्या तुज्या वाटेन चलोंक तुज्या वेंगेंत जियोंक तूं आमकां आदार दी तुजे जावन आमी पयस गेल्यार आमी पातकाच्या सांकलींत संपडात येयल्या हें आमकां कळीत आसा सोम्या तुजो आदार आमकां दी तुजी दया माया आमकां दी तुजो मोग आमकां जाय सोम्या आमकां सर्वांक तुज्या मोगांत रावचें भाग तूं आमकां फोव कर आमच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल सगळ्या मनशा कुळाक तुजी सोडवण तूं हाडये आनी आमी आशेवचें बरेंपण तूं आमकां दी बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोचो बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोचो तुजे जिवीत आशेतां वत्मी खाणाक लालयतां तुजे जिवीत आशेतां वत्मी खाणाक लालयतां हर एक दिसा तुजे संगी सोलोंक आशेतां आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मनान कालच्या काळजान करता तुका नामान भक्ती मनान कालच्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान हालेलुया 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 मोगाच्या न्हू आमची नदर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी दवरया तो आमचे लागीं उलयता आमच्या काळजाचे सर आठे विटे आमचो संतोष आमची दादोसकाय जिवनाची तृप्ती सगळी आमी जेजू समोर दवरया
तो आमकां आयकता, आमकां सांत्वन दिता, आमकां बुजवण दिता, धैर्य दिता, घटाय दिता. ताच्याच आत्म्यान तो आमकां भरता आनी नवें जिवीत तो आमकां फावो करता. मागा मागा, निरंतरी मागा, भरवशान, भावार्थान, फातयेन मागा. आनी तुमी मागिल्लें येदोळूच देवान दिलां म्हणल्यार भरवशान मागा म्हणून सोमी आमकां आज उलो दिता. आनी तोच सोमी आमची सर पातकां बक्षिता. जेदू आमी ताच्या पांया तळा समर्पण करन, आमचें जिवन सगळें ताच्या पांया तळा समर्पण करन, ताचो आदार मागता हांव, ताचे बोगसाने आमी मागता हांव, ताची दया माया आमी अपेक्षीत हांव. आमी आशिल्लें सगळें तो आमकां दिता. किर्तन 51 बोगसान्या खातीर प्रार्थना थंयसर आमी मागता हांव, वाचता हांव. बादशिपा लागीं व्यभिचार केल्या उपरांत दावीद राय नातान प्रावादीक मेळोवंक वेता. आपणाचे पातकी सैम तो नातान प्रावादी लागीं उसारता आनी हांवें देवातावन हांव पयस गेलां, पातकांत हांव सांपडलां म्हणून तो उक्त्यान उसारता आनी हें गायन तो गायता. हें गायन आमी आयकुया. आनी दाविदा बरी, जर तर देवातावन आमी पयस केलां, देवाच्या वाटेंत आमी पयस केलां, तर देवाची खाकुळत आमी मागया, ताचें बोगसाणें आमी मागया. खाकुळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान, तुजे व्हड दयाळान अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. वय मोगाच्यानो, जेदू आमी खलतेपणान, भक्तीपणान, विधेयपणान, सादेपणान देवाच्या समकर दिंबयेर पडोवन ताचो आदार मागता हांव, देव आमची सर पातकां बक्षिता मात्र न्हय, तो सर आमची पातकां संपूर्ण तरान विसारता आनी नवें जिवीत तो आमकां फावो करता. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता सोम्या. म्हजें पातक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केलें. जे तुजे दृश्टेन वायट तें हांवें केलें. वय आमी आमची सर पातकां वळखून घेवया, देवाचो आदार मागया. तो सर आमची पातकां संपूर्ण तरान बक्षिता मात्र न्हय, ती सर विसारता आनी नवें जिवीत तो आमकां फावो करता. तसलो जावन आसा मोगाच्यानो आमचो देव दयाळ, मोगाळ, खाकुळतीन भरलोलो, खणवळ्यान भरलोलो. सा लुकाचो वांजेलो 15वो अध्याय हांगासर आमी वाचता. 3 वपारी. पयली वपार जावन आसा सुकोन गेल्ल्या बोकड्याची वपार. दुसरी वपार थंयसर आमी वाचता सुकोन गेल्ल्या नाण्याची वपार. आनी निमाणें जावन आसा वेचीक पुताची वपार. ह्या तिनूय वपारींनी जेजू आमकां सांगता, देव जावन आसा बोगसाण्याचो सागोर. जो कोण आपणाची पातकां वळखून ताचे समोर येता, तांकां देव संपूर्ण तरान तांची पातकां बक्षिता मात्र न्हय, तांची सर पातकां तो विसारता आनी तांकां नव्यान रुपीत करता, नवी व्यक्ती जावन तो रुपीत करता. आनी तोच देव मोगाच्यानो
ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल हांगासर खरोच हजर आसा जिवंत देव तो 2000 वर्सां आदीं जुदेयांत सर्वांक बरें केल्लो देव कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्लो मेल्ल्यांक सयत जिवंत केल्लो देव हांगासर ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल खरोच हजर आसा ताणें सांगिल्लें आसा हांव आसा तुमचे संगी संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी सदांच आसां त्या देवाक आमी आराधन करया ताची स्तुती आमी गावया ताची महिमा आमी गावया गावन गायन देवा बापा तुजी स्तुती करता आमच्या गायन बुकांत B17 पेज नंबर 43 हे गायन गायत आसतना आमची खालजा मोना आमचें सगळें जीवन जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पण करया तसो आदार आमी मागया ताचे बॉक्साने आमी मागया नवें जिवीत तो आमकां दिता जिवनांत तो दादोसकाय दिता तृप्ती तो आमकां लाभयता आनी आमी आशेल्ले मागिल्ले सगळे तो आमकां फावो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता आमच्या ताळयो पेटून आमी गावया संतोषान आमी गावया म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेर हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेर हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोगाच्या नो जॉबान भोव वोट्या पातयेन देवा लागीं मागले दाविदानी देवा लागीं मागलें जेतवा तो पातकांत संपडलो देवाच्या मोगात हांव पयस गेलो तेदवा दाविदान देवा समोर येवन ताचो आदार मागलो ताचे बॉक्साने मागले आनी जेदवा देवान ताका बक्षिलें नवें जिवीत ताका दिलें देखून आजुनी दावीद राय एक विशेष राय म्हणून आमी मानता जावंक पुरो आमी पातकी दाविदा बरी आमी पातकान सांपडल्या पूण जेदवा आमी देवाच्या बॉक्साने मागता खलतेपणान बळेपणान विधेयपणान दिंबेर पडोन ताचो आदार आमी मागता तेदवा देव सर आमची पातकां बक्षिता मात्र न्हय आमची सर पातकां तो विसरता आनी नवें जिवीत तो आमकां फावो करता आमचे बेंबीरांत खावचेनी एकसूरपण सगळी तो नपयस करता आनी ताच्या पवित्रतेच्या अभिशेकान तो आमकां भरता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव
नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता हालेलुया 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 सोम्या तुझी दराळ आशीर्वाद आमकां नवें जिवीत तूं आमकां फावो कर आमचे दयाचे बेंबिनात खावची आनी सगळी पयस कर हालेलुया 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 जेजू म्हणटा जुआंव सवांजेल 15वो अध्याय 7 वळ तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां मेळटलें जेजू थंय आमी रावा जाय जेजूच्या वाटेन आमी चला जाय ताची उतरां आमची उतरां जावन आमी घे जाय सतानितीच्या वाटेन प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान विधेयपणान मोगाच्या नोजेद्वा आमी जियेता जेजू म्हणटा तुमी कितेंय मागयेत तें सगळें देव तुमकां फावो करतलो वय मोगाच्या आमी हांगासर जायतीं तेसांवां घेवन मागणी घेवन इरादे घेवन जेजू समोर तिंबेर पडल्या आमी आशिल्लें सगळें देव आमकां फावो करता सोम्या आमचो भावार्थ चडय म्हणून आमी मागया जेजूच्या शिसांनी ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमचो भावार्थ चडय आमी भिवकुरे जावन आसा अपधैर्यान आमी जियेता सोम्या आमचो भावार्थ चडय देवा थंय आमची पातयेनी आनी चडय बोरवशांत आमकां तिरासाण दी सदांच देवाचेर पातये येवन जियोंक कितले कश्ट संकश्ट आयल्यार पिडा शिडा एकसुरपण मरण आयल्यार तुजेर पातयेवन जियोंक सोम्या आमकां आदार दी आमची सर तेसांवां मागणी जेजू समोर आमी समर्पण करया ताचो आदार आमी मागया बर्थडे आचरण करता आग्नेल पिरेरा गोवा टावन 54th बर्थडे आचरण करता दिनेश रॉड्रिगस बर्थडे आचरण करता आस्टेल कॅनडा टावन 7th बर्थडे आचरण करता रेबेका अंधेरी टावन नेल्सन सुवारिस रॉनी आनी आग्नेल्लो डिसोजा मुंबई टावन आनी 10वो जन्मदिवस आचरण करता विहान पिरेरा बशपे टावन हांचेर आनी आज बर्थडे आचरण करच्या सर्वांचेर देवाची दराळ आशीर्वाद आमी मागया आनी म्हणया आयकमचे प्रार्थन येसोम्या आयकमचे प्रार्थन येसोम्या सबार जाणां तांच्या काजाराचो दिवस आचरण करनासात वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करनासात 48th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करता मिस्टर फ्रांसीस आनी मिसेस लिल्ली डिसोजा पुत्तूर टावन देव तांचेर दराळ बेसांव वतूं
तांच्या काजारी जिवनांत संतोष दादोसकाय लाभो म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थना सुमया. सबार जाणांनी देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत अर्गामीस भेटयला. कारकनीस आनी फॅमिली वासायता हांव न्हू. देवा गर्गामीस भेटयता नेतन अँड फॅमिली वासायता हांव न्हू. स्टेला मेरीस हाचे पासत मिसाचें बलिदान भेटयता. जेकब क्लॉटिल्डा आल्मेडा आनी कुटुंब मुल्कीत हांव न्हू. बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्गामीस भेटयता. बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्गामीस भेटयता. मोनिका डी कॉस्टा आलंगारता हांव न्हू. अर्गामीस भेटयता. रंजीत फेरावो बळकुंजेता हांव न्हू. अवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर हिच्या मानाक मिसाचें बलिदान भेटयता. लॉरेन्स पिंटो बळकुंजेता हांव न्हू. आनी देवाक अर्गामीस भेटयता. ॲशनील मस्करेनस संगतस विशेष ते पासत सबार जाणांनी मिसाचें बलिदान हांगासर भेटोवन दिलां. बरें फलितांश मेळच्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. सारियल आबेन रॉड्रिगस सस्तंत हांव न्हू. एक बरें भुरगें देवान फावो करच्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. त्रिशन आनी रेलीन खासियत हांव न्हू. बऱ्या भलायके पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. आर्थूस वेगस बाद्यार्थ हांव न्हू. कुटुंबांतल्या सर इराद्यां पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. मॉली चिकमंगळूर हांव न्हू. काजारी जिवीत सुफळ जावच्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. ग्लॅडीस बेलतंगडी हांव न्हू. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्याचो उगडास काडन सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांकां शांती समाधान लाभच्या पासत सोल ऑफ ट्रेसी मार्टीस बोरिवली हांव न्हू. सोल ऑफ जॉन क्रास्ता बंटवॉल्ता हांव न्हू. 5th डेथ एनिवर्सरी देवादीन उर्बन दांतीस किन्नगोळीत हांव न्हू. देवादीन फादर सिम्प्लिसियो पिरेरा गोवात हांव न्हू. देवादीन मेनिमोनो मारिया पिरेरा गोवात हांव न्हू. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्यां पासत पिरेरा कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्यां पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. ऑक्टावियन पिरेरा गोवात हांव न्हू. पुलगतींतल्या सर आत्म्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. लिल्ली मिरांदा गंगोळीत हांव न्हू. 33rd डेथ एनिवर्सरी आचरण करच्या देवादीन एलियास कुटिना पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. वलेन्सिया मँगलोर हांव न्हू. देवादीन जोकिम सिक्वेरा किन्नीगोळीत हांव न्हू. देवादीन रेमेदिया किन्नीगोळीत हांव न्हू. देवादीन इग्नेशियस सिक्वेरा किन्नीगोळीत हांव न्हू. देवादीन सल्वदोर लोबो मागुंडीत हांव न्हू. देवादीन क्रिस्तीन फुटाडो कारवार हांव न्हू. देवादीन कार्मिन आनी सल्वदोर फर्नांडीस ऑन देयर बर्थ एनिवर्सरी आलंगार हांव न्हू. देवादीन सबास्टियन बेर्ताम केंट हाच्या आत्म्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. देवादीन माल्कम केंट आनी देवादीन केट्टी केंट हाच्या आत्म्या पासतूय मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयलां. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर कुटुंबाच्या संध्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. विन्स्टन फुटाडो कुंदापूर हांव न्हू. देवादीन जुलियाना लोबो मँगलोर हांव न्हू. आनी 6th डेथ एनिवर्सरी आचरण करच्या देवादीन काश्मीर क्रास्ता पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. मिरा रोड हांव न्हू.
देव आमकां सर्वांक तांची पातकां बगसून ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. मोगाचनो आतां आमी दिमगेर पडया. आमची सर वैयक्तीक तेसावां गरजो देवाक समर्पण करन त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समी आयती करया. दळबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदा जाता काळजांत दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत चार्ल्स लुआंगा आनी सांगाती रक्त साक्षी हांचें स्मरण आचरण करना सावन 12 जण कातोलीक आनी 11 जण अंग्लिकन हांणी आपणाचें जीवन जेजूच्या सुवार्ते पासत समर्पण केल्लें जावन आसा. तुमचो राय मुआंगा दुसरो हाणें ह्या रक्त साक्षांचेर आपलो भावार्थ सांडी जाय म्हणून भावार्थ इन्कार करी जाय म्हणून तांचेर दबाव घालो. आनी त्या वेळार चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे सांगाती धैर्यान तांणी भावार्थ प्रसार केलो. मात्र न्हय, रायाक तांणी म्हळें आमी केदींकच आमचो भावार्थ ख्रिस्तांतय आमचो भावार्थ सांडूंक तयार नाव. आनी देखून चार्ल्स लुआंगाक उजान घालून लासोन ताचो जीव काडलो जावन आसा. आनी आज आमी ताचो उगडास करता आनी ताचे सांगाती तांचोय उगडास करता. भावार्थ आमकां रक्त साक्षांच्या रक्ता मुखांत्र लाभला आनी हो भावार्थ आमी हर एका दिसा सांबाळूंक आसा. भावार्थ सांबाळचें म्हळ्यार सता नितीच्या वाटेन आमी जियोवचें, प्रामाणीकपणान आमी जियोवचें, जेजूच्या वाटेन आमी जियोवचें, असत अनिस्कळपण आमी आमचे तावन पयस करचें आनी जेजूच्या वाटेन आमी जियोवचें. तर मोगाचें न्हू, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच जेजूचो आदार आमी मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां, आमच्यो सुकी, आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय आमी देवा समोर समर्पण करन ताचें बोगसणें आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच संवकार मुडये सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत, सोमिया काकृत,
Somia kakut, somia kakut. प्रार्थुया. बापा रक्त साक्षांचे रगत क्रिस्ती भावार्थाचे बीन जावंक तुझे जानवायन तुवें निर्मिलें. भाग्यवंत चार्ल्स हाच्या आनी ताच्या सांगात्याच्या रक्तान भिजयल्लें आफ्रिकांतलें तुजें पवित्र सभेचें शेत फळां भरीत जावं आनी उदंड पीक दिवं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुमी वळखले वरवीं आदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. हाचे वरवीं कुश्ट्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतावन सुटोवन देवाच्या सायबाचे तुमी वांटेली जायसें केलां. ह्याच पासत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या भावार्थाक शेगून, शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायक स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रणाक सोंसणिकाय आनी सोंसणिकायेक भक्ती, भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायक माया मोग मेळोवंक जाय. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण मान्नतेचे सावळेंत जियेता आनी सर शक्तिवंत देवाच्या आश्रयाखाल रावता तो म्हणटा, तुंस म्हजो आसरो, तुंस म्हजें कडाप. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग म्हजेर ताणें वतला, ताका हांव निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हणून जाप दितलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. हांव ताका वाटयतलो आनी महिमेवंत करतलो. लांब आग दिवन हांव ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका हांव फावो करतलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा मेल्ल्यांतलो प्रथम उठलेल्या तुवें आमचो मोग कर्ण तुज्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडलाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू तांचे लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एक मनशान एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वय घाली आनी फळांचो रोस काडूंक
गाण्या फोंड खोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मोळो वखलांच्यांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. दाखो खुणसो वेळ येतास गेणी बाबतीं मेळोवंक आशिल्ल्या फळांचो वांटो वासूल करच्याक ताणें एक साकराक वखलां सरशीन धाडलो. पूण वखलांनी ताका धर्न मारलो आनी रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. धन्यान परत्यान तांचे सरशीन आनी एक साकराक धाडलो. पूण तांणी ताची तकली फोडली आनी ताचे विकलाप केले. धन्यान परत्यान आनेकल्याक धाडलो आनी ताका तांणी जिविशीस मारलो. हेरां साबारांक ताणें धाडलें पूण वखलाच्यांनी थोड्यांक धर्न मारलें आनी हेरांक लागड काडलें. शेकी ताणें धाडूंक उरलोलो म्हळ्यार एकलोच तसोच चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितेले म्हूण चिंतून ताका ताणें तांचे सरशीन धाडलो. पूण ते वखलांचे एकामेका लागीं म्हणाले, आळे हो सगळ्या दायजाचो वारिसदार. येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचेंच जातलें. आनी ताका तांणी धर्न जिविशी मारलो आनी ताचें मोडें दाका मळ्या भायर उडयलें. आनी आतां त्या दाका मळ्याचो धनी कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या वखलांच्यांक नाश करतलो आनी आपलो दाका मळो हेरांक गेणीक दितलो. पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आशिल्लें तुमी वाचलां न्हयवे? बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडलोलोच फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वस्पराचें काम तें आपल्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही वपार आपणाकच मारिल्ली म्हूण ते समजले. ताका ते कैद करते आसले पूण लोकांची तांकां भिरांत आसली देखून ताका सोडून ते चलतेत रावले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत सान पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकलें. आनी थंयसर सान पेद्रू म्हणटा, आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमच्या जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आशिल्लें सगळें ताणें आमकां दिलां. पळय मोगाचेनो, उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 7 हांगासर आमी वाचता, देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो मात्र न्हय, मनशा कुळाक जें कितें गरजेचें आसा तें सगळें देवान ताका फावो केलां. आनी आपल्या महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावचें भाग ताणें आमकां फावो केलां. ताचींच भुरगीं जावन ताणें आमकां विंचून काडल्यांत मागलां आनी तो आमचो निरंतरी मोग करता. आनी हो देव आमचे तावन कितें अपेक्षिता? जशें आमचो देव मोगाळ, दयाळ, खाकुलदार, ताच्या सर बेसावांनी ताणें आमकां भरलां, तशेंच आमी देवा बरीच एकामेकांतय देवा थंय उदार जाय, एकामेकांतय दयाळ जाय, एकामेकांतय खाकुलतीन भरलेले जाय म्हणून देव अपेक्षिता. पूण आमकां कळीत आसा
मनशाचो स्वार्थ विशेष जावन आसा. मनीस आपल्या स्वार्थाक बली जावन देवाकी इन्कार करता मात्र न्ही, आपणा लागीं आसल्या एकामेकाकी तो इन्कार करता, नेगार करता आनी आपल्या स्वार्थान तो जियेता. आनी हेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. एक मनीस एक दाका मळो व्हंकलांच्यांक दिवन पयस वेता. हो दाका मळो सोबीत सुंदर दाका मळो, बरें फळ तो दितालो. आनी ह्या व्हंकलांच्यांक तांच्या गरजेचें सगळें त्या दाका मळ्याच्या धन्यान दिल्लें जाल्यारय ते व्हंकलांचे आपल्या स्वार्थान तो सगळो दाका मळोच आपणावंक पळयतात मात्र न्ही, धन्यान धाडिल्ल्या सर नौकारांक ते जिविशी मारतात. मनशाचो स्वार्थ विपरीत जाता आसतना मनीस कितें करता म्हणलें ताकाच कळना. देखून मोगाच्यानो आज देव तुका आनी म्हाका आपयता. ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आपणाची वळख आमकां दिवच्याक. जशें देव काकुळदार दयाळ मोगान भरलोलो जावन आसा तशें आमी देवातय आनी एकामेकांतय काकुळदार जाय, माया मोगान भरलेले जाय. जर तर देवाच्या मोगात हांव आमी पयस गेले, हांव स्वार्थांत आमी जियेता, तर देव आज तुका आनी म्हाका उलो दिता. हरी एक दीस जावन आसा, एक नवी घडी ही जावन आसा, नवी घडी. आनी ह्या घडये आमी एक नवें चॉयस करूंक आसा, देवाच्या वाटेन चलूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, तुमच्या भावार्थाक देवान शेगून दिल्यात आनी शेगुणाक जाय ती जाणवाय ताणें आमकां दिल्या. जाणव्याक लागून ताणें आमकां स्वनियंत्रण दिलां, सोंसणीकाय दिल्या, भक्त दिल्या, दयाळाय दिल्या आनी माया मोग ताणें आमकां दिला. आनी आमी ह्याच रितीन देवातय एक बरें स्पंदन करन ताच्या मोगांत जिये जाय. एकामेकाचो मोग करून आमी जिये जाय, एकामेकाक बगसून आमी जिये जाय म्हणून देव आज तुका आनी म्हाका उलो दिता. आज आमी आचरण करचें स्मरण चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे सांगाती. तरना प्रायेरच तांणी आपणाचो जीव रिस्केर घालन जेजूक तांणी साक्ष दिली. चार्ल्स लुआंगा 26 वर्सां प्रायर एक मार्तीर जावन मेलो एट दी एज ऑफ 26. 20 आनी 6 वर्सां प्रायर एक मार्तीर जावन तो मेलो. जेजू पासत सता पासत प्रामाणीकपण उखलून धरच्या पासत ताणें आपणाचो जीवच समर्पण केलो. तशें आमी एकामेका पासत आपणाचो जीव दिवंक आसा, निस्वार्थपणान आमी जिवंक आसा, स्वार्थ आमी सांडूंक आसा. तर देवाचो आदार आमी मागया, ताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. आमेन. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्व आमचें, तुका आमी समर्पिता. उंडो गोवासो आनी वायन धाकासो काणी किरकोळ तरी गुरत्व मोगासो. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें ते सवा सोवें सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस विचारा भाव सर्वस्पोर म्हणून घेवं. मोगाळा बापा, पाताक करचे प्रास मोरोंक तुज्या बागेवंत रक्त साक्षांक तुवें कृपा दिली. या देण्या पासत तुका दिन वासून हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता.
तांतू वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा प्रास अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पुतेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळयांनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसता ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल साल्डन आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्तां सांगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मोरिया देवाचे मेळ सांगाती सान जुजे तिचो पोती सान चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे सांगाती सान आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रायनाडामेट्स मारिया हेलेना जोसेफा यस्विडीचे सर मार्तीर भगवान धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाच्या परत आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आनी सगळ्या मनशा कुळाच्यो गरजो देवा समोर दवरन सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करूं म्हणून मागोन जेजून तो शिकयलेलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं विघ्नां आनवारांतलीं पिडेशिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निरासपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळ माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावांनो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. ही शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली. तूस म्हजो रसनार सोम्या तूस म्हजो आदार तूस म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर बिडार. प्रार्थुया. बापा तुज्या भाग्यवंत रक्तसाक्ष्यांचे जैत संभ्रम म्हणून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दगदवणे आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो. त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कश्टाट कळींत भियेनासतना खऱ्या भावार्थांत आनी तुज्या मोगांत तीर रावंक आमकां घटाय मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूका काळजा ये जेजूच्या आत्यांक बुजोवणेच्या मोगान सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका.